सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां सुपून गेले आमचे भयणी अनास्तासिया फेर्नांडीस हिच्या आत्म्याक पयल्या वर्साचो उगडास करता. तशेंच विमीत बालमार हाचे पासत मागता. तांकां सासणाचें जिवीत पुनः जिवंतपण आमी मागुया. आयच्या दिसा आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता. अनेस लिमा, नोलास्को पेरेरा आनी रॉबर्ट काब्राल तांचेय पासत आमी मागुया. मुगाळ भाव भयणीनो, कितें भाशेन आयच्या दिसाक आमी मीस घेतलां तें सायबीण मायचें. सायबिणाची मजतीन आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सगळें आसूं. मुगाळ भाव भयणीनो, आमच्या सगळ्या कोश्टां त्रासां आडकुळी वेळार आमकां धीर आनी आदार गोठाय सायबीण माय फाव करता. आयज फातीम सायबिणीची आमी परब संभ्रमता. तेचे वजतीन आमी आमचे जिवितान अदीक सोंसणीकाय आनी शांती हाडूंक आमकां सगल्यांक आदार आनी कृपा मागून घेवया. आनी साबार फावटी देवान दिलोली शांती आमी बिगोडल्या. वायट आमी केलां, झगडी केल्यान आनी हेर पातकांत आमी पडल्यान म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोड करिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यां विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून बळय सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याच्या पुनर्जिवतपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोश दिलोय. आंकवार मारे ताचे माये उद्देशी सासणाच्या जिविताचो संतोश आमकां मेळोसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप.
सरकार देवाचें मंदिर उक्तें जालें आनी तातूंत कोराराची पेट दिश्टी पडली. उपरांत सरकार एक मोठी खुणा दिश्टी पडली. सुर्या न्हेसलोली एक बायल. तिच्या पांयां तोला चोंदरी आनी तिचे तकलेर 12 नखेत्रांचो मुकुट. ती बालोंत जावची आसली आनी तिचे पोट सूत वेनींक लागून ती बोबू हुयेली मारताली. आनीक एक खुणा सरकार दिश्टी पडली. एक वरिश्ट तांबडो लाल 7 तकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो आर. ताचे दर एके तकलेर एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शेंपडेन मोलबावेल्या नखेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोसलावन संवसारांत उडयलो. आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक प्रसूत जावंक आसली ते बायले मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोखंडाचे बेटकांटेन सगल्या पर्जांचेर राज चलयतलो तो. तिच्या भुरग्याक नीट देवा सरशीं आनी ताचे सोत्रे सोशीं उबारून व्हेलो. आनी बायल अरोन्यांत पळून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केल्लो. तेन्ना सरकार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें तारण पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दखल जाली. देवाचें उतर हें देवाचें वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ओर्फीच्या भांगारान न्हिटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. म्हणुया, ओर्फीच्या भांगारान न्हिटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. राजकुंवरनी तुका नोमान करूंक येता. ओर्फीच्या भांगारान न्हिटयलोली तुज्या उजव्याक बसल्या राणी. जबाब. ओर्फीच्या भांगारान न्हिटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आयक दुबे चोत्राय दर. म्हज्या उतराक कान दी. तुजो गांव लोक विसर आतां. तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे सुरोपायेक बुलतलो राजा. तुजो पोती तो ताची सेवा भोक्ती कर. जबाब. ओर्फीच्या भांगारान न्हिटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आनंदाच्या संतसाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरांत कुंवरनी प्रवेश करतात. जबाब. ओर्फीच्या भांगरान न्हिटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesvora, soy, soy, sorvesvora, soy, soy, sorvesvora, soy, soy, sorvesvora, soy, soy. आंकवार मारयेक बापान सरकार वेली उबारून वेली कुरी ओतम्यान देवदूताच्या हरान. Sorvesvora, soy, soy, sorvesvora, soy, soy, sorvesvora, soy, soy, sorvesvora, soy, soy. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोनिया. जेजू लोकांचे उरपोंचे लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकले बायलेन
व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळला तो कुस्वो आनी तुका दूद दिलां तें व्हड्डें भागी. पूण ताणें म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं ओदींच भागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्त. इश्टानो, फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत हांव आयज मेरेन युक्रेन आनी रशिया ह्या देशांत कितें घडटा तें आमी जाणू. तांचे मदें पेटलोलें झूज आजून चालू आसा आनी ह्या झुजान कितले जाणांचो जीव गेलो, कितलीं जाणां घायल जालीं, कितल्यो तांच्यो इमारत्यो मोडून उडयल्यो. सूख ना, शांती ना, सगळी उचामळाय आसा. 2 दिसा पेपरांचेर हे दुसऱ्या न्यूज आमकां फावो जाता, ताचेर आमकां हें आयकूंक मेवता. आनी जेन्ना हें सूज जालें, हें झूज बंद करूंक कितले आख्या संवसाराक दुसरे कंट्रीज आसात, वडील आसात, ते मागतात, पूण कसलेच कानार घेनात. मार्चाच्या म्हयन्या 25 तारखेर पाप साहेबान हांचे पासत हो दीस संभ्रमलो, आख्खो संस्कारलो दीस मनयलो. तांचे मदें बरेंपण येवचें, शांती येवची, हें पेटलोलें झूज सोंपचें हें मन जालें. त्याच बरोबर आमी जाणा श्रीलंकान थंयसरूय कितें घडटा तें, थंयसरूय तांचे भितर उचामळाय आसा. आनी हेर देशांनी बारीक बारीक तांचे भितर जायती उचामळाय जायत आसा. आनी आयज आमकां ही परब आमी समरना ती हे परबे सोम्यार हेंच मागणें जें आमी आमचे भितर आसा शांतीचें, हें मागणें आमी चालू दवरुया. फातीम सायबिणीची परब व्हड्या दबाज्यान जायते जाग्यांचेर ही संभ्रमतात. आमच्या गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर व्हडलीं व्हडलीं पुरसां काडून मुजग लावून सायबिणाची मुर्ती पुरसांवान व्हरून हे भाशेन ही परब संभ्रमतात. आनी आमी जाणा ही परब जेन्ना सुरू जाली वा जावचे आदीं कोण परी सायबीण माय तेका भुरग्यांक दिसती पडली, जे पयल्या वाचपान आमी आयकलां. सुर्या बरी लोकलोकीत ही वस्तोरी तांकां दिसती पडली आनी दिसती पडटा तेन्ना तांकां पयलो संदेश जालो की मागणें करात, संवसाराचे शांती पासत, जे झूज चलता ती झुजां बंद जावंक ही शांती पासत मागणें करूंक ती उस्कायता. संवसाराक अशें चलता जाल्यार आमच्या जिवितान वा आमचे सरभोंवती कितें घडटा काय, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या वाड्यांत, आमच्या गांवांत शांती आसा काय, आमच्या जिवितान शांती आसा काय, आमी हे शांती बिगडोली मनशां जाता काय, जी झुजां कोतात, वायट कोतात, जी एकामेकाक पडना तसलीं आडगां नाडगां कोतात. आमी घोडे बॉम्ब घालिना आसतलीं वो आमी मार फार करिना आसतलीं, पूण आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी दुसरे चालींनी आमचे मदें आसलेली शांती घोडी वेगवेगळे तरांनी आमी बिगडटा. आख्या संवसारा पासत आमी मागता जाल्यार आमच्या जण एकल्या पासत आनी अदीक करून ज्या कुटुंबांनी शांती ना, ज्या कुटुंबांनी शेजाऱ्यां मदें पडना वो वाड्यांत एकामेका लागीं झूज आनी मारामारी कोतात, वायटाची तांचे भितर गजाली चलतात, हें सोंपोवंक की अदीक चड गरजेचें. आयज आमी सायबीण माय फातीम सायबीण माय मुखार घालून ही कृपा आमकांय जण एकल्याक मागुया. आख्या संवसाराक शांती पासत मागता जाल्यार आमी आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान शांती हाडूंक, आमच्या कुटुंबांनी शांती आसूंक आनी आमी ज्या जाग्यार आसा ती थंयसर आमी सगळीं शांतीची मनशां जावंक, एकवट जोडटलीं मनशां जावंक आमकां आदार मागता आसतना जे भाशेन सायबिणीन आपल्याचें जिवीत जियेली ती सगल्यांक मानली. देखून जेजून म्हणलें सोबे माजार, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती अदीक भागी. सायबीण मायन आख्खें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे ती जियेली.
जो जो संदेश तिका फावो जातालो वेगवेगळे भासांनी तिका हो संदेश फावो जातालो तो संदेश बेस बरो देवाचें हें उतर तिणें आपल्याच्या जिवितान पाळलें. आमी हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान आंकवार मारी भाशेन सादेपणान ल्हानविकायेन खालतीकायेन भावार्थान आमी पाळूंक अदी करून जेन्ना आमकां वस्तू समजनात आमच्या मनांत येनात वा आमकां ज्या वस्तूचो जबाब मेळना तेन्ना मारी भाशेन समर्पण करुया आनी म्हणुया ही आसा हांव देवाची चाकूण जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा पोरमोणे. भेटून एक आमी गायन गावया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4 C14 पेज 34. देणी आमची भेटून हाडटा आमची गरजां तातूंत घाला आमची मनां तूं कोविदा स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता म्हज्या बाबणेंदो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या नेमके पवित्र सवेच्या सर्वेस म्हणून घेवन जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा बागेवन आंकवार मारेचे कुशीन घेतलोली आपली कूड आनी रोगोर तुका ओपूंक आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्तांक खुर्सार आपणाचेंच बलिदान केलें. तेंच बलिदान आयज आंकवार मारेक मान दितना आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी जेजूच्या मनशा स्वयंभाचो आदार आमच्या हुस्कोत स्वयंभाक निरंतरी मेळो म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्वराताय गुबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षा आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा सोर काळे आनी सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातीन सायबिणीक आमी नमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा तुका वोंड दिता तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या अखबारपणाची बोडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक पाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदशीन देवदूत आनी सर्वींचो सगलो दोलबार तुजी तोरमयमा वाखाणटात. तांची सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवी 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं. पोवी 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संसार मोला तुज्या वैभवान. स्वर्ग आनी संसार मोला तुज्या वैभवान. उसर्गी उसर्गी उसर्गी
tuka soiso Soles moraci nami Eta tagasto Soles moraci nami Eta tagasto Usorgi tuka soiso बाबा करस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मारून ससूंक वेच्या आदी जेजू उडो घेतलो बापाक दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेसपरीन जेवण जातो शिजून कास घेतली नव्यान बापाक दिवन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात पयलो जबाब दिवन आमी बाबाताचो गूड परगटुया सुमया जेजू तुजें मरण आमी समरमताव तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगटाव तुज्या येण्याक आमी अंतरेकताव बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उडोवप आनी सर्वांची कास कास समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिमनेरी आमच्या गवळी बापा सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां धुवाची तांच्या जणेक एकल्याच्या कुटुंबाची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय बागेवन झुजे तुज्या बुद्धीच्या सांगाती बागेवन दोन भुतां आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन सायबीण मायन दिसती पडून संवसाराचे शांती पासत मागूंक आमकां उस्कायला आमकां जणेक एकल्याची शांती आनी संवसाराक मागून जेजून शिकयलेलें मागणें आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं चे राय आमकां येवं तुजी गोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां तारणे पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार देवा आमकां सगळ्यांक वायटांनी पातकांनी ताळण्यांनी निवार दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सर्वींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाट्टान बरवाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटोय
आनी सोराकदांतली वाटाय. कित्याक रसोटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. जेजू आमच्या सोम्यान आपल्याच्या सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता म्हणटा, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ. जो जेन्ना राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचेय सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो तो पुनो जिवून जालो जेजू आमच्या जणेक एकल्याच्या काळजान आपल्याची शांती घेवन येता. सगळ्या विस्वासान बाबाटान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेताना आमी गायन गावया. जेजू तुजें नांव R 20 पान 185 R 20 पेज 185. जेजू तुजें नांव बाबा Jesus
उभी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भाग्योन आंकवार मारीक जल्मलो तो जेजू क्रिस्त खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमची सोडवण जाल्ली म्हूण आमी स्वत मानता. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं खऱ्या भावार्थान आमची काळजां तीर कर आनी ह्या संवसारान ताच्या पुनर्जीवनपणान वांटो घेवन सर्गीचे मोहिमेन ताच्या सांगाताक सासनाक संतोश भोगूंक आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बळोवकार. शेवटाक गायन गावया टी 42 पान 222 टी 42 पेज 222. Fatima